Gesù आमचो मोग करता, आमचे तो हात दवरता, आमकां वेगीन तो घेता. Gesù आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगेन आमी लिपता. Gesù आमच्या तुजे सोशी धांवून धांवून आमी येता, तुजे बेसांव आमकां मागता, तुजे वेगीन आमी लिपता. सगळ्यांक तुमकां देव बरो दिसत्यो. तुमकां देवांचो तुमकां करपाक आनी मागीर मोगाचो येवकार तुमकां आयचे मिसाचे भेटेन. आयची मिसाची भेट देवाक दिन वासून भेटयता रोजारी नोनीस. आयज आपल्या जल्माच्या दिसाक देवान ताचेर भरपूर आशिर्वाद घालूंक हे भेटेन मागुया. दुसरे इंतेसांव देवाक दिन वासून भेटयतात तानियल सिल्वेरा. देवान ताचेरूय आशिर्वाद घालूंक मागुया. तशेंच आमच्या मागण्यांत दवरुया एंटनी लांदेस आयज आपलो जल्माचो दीस मनयता. ताचेर देवान आशिर्वाद घालूंक मागुया. आनी आमची सगळी मागणी आमचेच पासत, आमच्या कुटुंबा पासत, आमचे फिरगोजे पासत. जेन्ना 400 वर्सांची तयारी आमी करता आनी आमचे राज्या पासत आनी देशा पासत, आमचो देश ह्या दिसांनी आपली तयारी करता इंडिपेंडन्स डे मनोवपाक. मागुया आमच्या देशाचेर भरपूर आशिर्वाद पडूंक. हेर सगळी मागणी इल्लोसो वेळ ओगीच रावन देवा मुखार दवरुया. बापाची आनी पुताची आनी पवित्र आत्म्याची नावी. सर्वेस्पो तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. हे पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर पयले सुवातेर आमच्या पातकांची दूख धरून देवाचे काकलुतीक उलो मारून म्हणुया. हांव पातकी सर्वदा देवा आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजो सगळें उपसारून सांगता. मनान चिंतून थळान उपसारून वायटा धरून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यात. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो बरो अपराध. हे पासत बागून सदांच सांकवार मरी सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां बाबा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनोदी करात म्हूण प्रार्थना. सर पदवेदा देव आमची काकूत करूं आनी आमची पातकां बगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावूं. सुम्या काकूत कोर, क्रिस्ता काकूत कोर, सुम्या काकूत कोर. प्रार्थुया. सर पदवेदारान सासणाच्या देवा बापा म्हणून तुका उलो मारूंक आमी धीर घेता. तुजो पवित्र आत्मा आमकां दिवन तुवें आमकां तुजीं भुरगीं केल्याय. ह्याच मोगाच्या आत्म्यान आमची काळजां ओदीक ओदीक भर. अशें तुवें बासयल्लें दायज आमी जोडुशें कोर. आमी मागता आमच्या सुम्याच्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुज्यान पवित्र आत्म्याच्या एकपणान जियेता राजपूत चलयता सासणाच्या ससनांक. आमीन. एजेकेल प्रवाद्याच्या पुस्तका वेलें वाचप. सोरेस्परान म्हाका सांगलें, तूं मनशाच्या पुता, हांव सांगता तीं उतरां आयक. ते फितूर जाती भाशेन तूं फितूर जावं नाका. तुजें तोंड उगड आनी हांव दिता तें खा. हांवें पळयलें आनी म्हजे वाटेन उबालोलो हात हांवें देखलो आनी ताचे लागीं एक कवळो आसलो. म्हजे मुखार ताणें तो उसयलो. ताचेर फाटल्यान आनी फुडल्यान बरयलोलें आसलें आनी ताचेर बरयलोलें आसलें तें हें: रुदोना, विलाप आनी हास्कार सुस्कार. आनी ताणें म्हटलें, मनशाच्या पुता, तुका दिला तें खा. हो कवळो खा आनी उपरांत वचून इस्रायलाच्या गोरण्या कोडे उलय. हांवें म्हजें तोंड उगडलें. ताणें तो कवळो म्हाका खावंक दिलो आनी म्हटलें, मनशाच्या पुता,
हांव कवळो दितां तो खावन दादोशी जा. हांवें तो केलो आनी म्हज्या तोंडान तो मोवा भाशेन गोड जालो. उपरांत ताणें म्हाका म्हटलें, मनशाच्या पुता, इस्रायलाच्या घोराणाशी वच आनी हांवें तुका फॉर्मायलां तें तांकां सांग. देवाचें उतर हें. देवाचे व्हड उपकार. आमचो जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कोशें. सगळीं बारबूर म्हणुया. तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कोशें. सगळीं दोन क्रेस्काय मेलोले पोरी, तुज्या कायद्याच्या मार्गार हांव संतोशी जालां. तूं निवाडे म्हजो संतोश, तुजे कायदे म्हाका बूद दितात. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कोशें. संवसारांतल्या रुपया भांगरा परस म्हाका ओदीक उंच मोलाची तुवें शिकयली स्मूट. तोंडान गोड गोड मोवा परस ओदीक रुचीक तुज्या उतराची गोडसाण म्हज्या काळजाक. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कोशें. तुजी कुशी म्हणल्यार म्हज्या सासणाचें दायज, तीच म्हज्या काळजाचो संतोश. तुज्या आज्ञाक आशोवन आशोवन कोरशेता म्हजें हड्डें, तोंड जाता उक्तें. जबाब, तुजें उतर म्हज्या तोंडान गोड गोड मोव कोशें. उद्गार. सुमी म्हणटा, म्हजें जून तुमचेर घेयात आनी म्हजे लागीं शिकात, कित्याक हांव शांत आनी ल्हानवीक काळजाचो. सर्विस्पो तुमचे सव्या आसूं. तुमचे सवे आसूं. मातेवा पोरमणे जेसू क्रिस्ताचे शुभ वर्तमान. महिमा तुका सव्या. जेजूशी येवन शिसांनी विचारलें, स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हड कोण? तेन्ना जेसून एका धाकट्या भुरग्याक आपोवन हाडून तांचे फुड्यांत ताका उबो केलो आनी म्हणलें, हांव तुमकां खरेंच सांगतां, तुमचें मन बदल्ल्या बगर आनी तुमी नव्यान धाकटुल्या भुरग्यां वरी जाल्या शिवाय स्वर्गा राज्यान तुमी भितर सोदचे नात. म्हणटूच कोणूय आपणाकूच ह्या भुरग्या परी ल्हान करीत जाल्यार तो स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हड. आनी असल्या एका धाकटुल्यांक कोण म्हज्या नांवान घेयत जाल्यार तो म्हाकाच घेता. पळयात, हांव धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमची बेपरवा करूं न्हय, कारण हांव तुमकां सांगतां, तांचे दूत स्वर्गार आसत्या म्हज्या बापाचें मुखामोड थांबोनासतना पळोवन आसात. तुमकां कितें दिसता? कोण एकल्या मनशा कडेन 100 शेळयो आसल्यो आनी तांतली एक सांडली जाल्यार न्हय दोंगराचेर सोडून हिणांतली पेल्यान सोल्ल्या तिका सोदूंक वेचोना? आनी हांव तुमकां खरेंच सांगतां, ती मेल्ली जाल्यार साणूंक नासलेल्या न्हय शेळयां परस हिचे विशीं तो उदीक खुशाल जाता. ते परी ह्या धाकटुल्या भितरलो एकलोय इबाडलेलो स्वर्गार आसत्या तुमच्या बापाक नाका. जेसू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. वखाणी तुका क्रिस्ता. मोगाळ बाबा भयणीनो, स्वर्गा राज्यान सगल्याहून व्हड कोण तो आज जेसू आमकां शिकयता. मनशाक देवान सगलें दिलां, सगल्यो सवलत्यो ताच्या हातान देवान दिल्यात. सगळे संवसाराच्यो पदव्यो मनशाच्या ताब्यांत केल्यात. एकूच मात देवपण सोडून आपल्या सारको मनशाक देवान रचला आनी मनशाक सगलो अधिकार पदवी देवान दिल्या. आनी मनीस बाबा भयणीनो,
आपल्या रुपाचो आपल्या सारकाचो देवान केला देखून मनशाचो देव उदीक मोग करता. पूण मनीस कशे तरेन आपलें जिवीत जियोवचें आनी स्वर्गराज कशे तरेन जोडून घेवचें ह्या आज जेजू आमकां शिकयता. धाकटुल्यांतल्या एकल्याची लेगून तुमी बेपरवा करूं नये. म्हणजे आमी तर ह्या स्वर्गराज्यांत आमचें जिवीत सर्ग आमकां जोडून घेतले जाल्यार गरजेचें की धाकटुल्या भुरग्या सारकें आमी जावं. इस्रायल पोरचे मदें जे देवांच्या रिती प्रमाणे भुरग्याक कसलोच बाबा भयणीनो वालोर नासलो, कसलीच ताका कार्य नासलें. एक ल्हान भुरगें कशें ताका किकोन जायते फावटी करताले आनी जायते फावटी ताका म्हत्व दिनासलें. जिसू म्हणटा ह्या धाकटुल्या भुरग्या सारकी तुमी जावचें. म्हणजे कितें? खालती तुमी जावचें आनी सगळी खालतीकायेन सुर्गीचें राज जोडून तुमी घेवचें. तितलेंच न्हय, तुमी तुमकांच खाली करचें आनी तुमी खिरीत भाशेन हुस्क्यान भरलेलीं मनशां जावचीं. काय बरें शेवटाक जेजू आमकां दिता. एकल्या मनशा कडेन 100 शेडयो आसल्यो आनी न्हय तुवें आसल्यो एकली गेली पोरो घालून गेली तर खिरीत भाशेन ह्या सांडलेले शेडयेक सोदूंक हो गवडी भावा भयणीनो वेता. तेच भाशेन आमचो सोमी आमकां सगल्यांक बेपरवा तो करिना, आमची बेपरवा करिना, पूण आमचो मोग करता आनी आमकां तो सगल्यांक सांबाळून आनी राखून दवरूंक सोदता. आमी खंय वेता, आमी कितें करता, दिसपटी आमचें जिवीत कशें सारता, आमच्या बापाचो हुस्को. ताका लागून जेजू म्हणटा तुमी जेन्ना स्वर्गराज्यांत तेवो आसा तो तुमी जोडूंक वावुरतले सुर्गीचो बाप तुमकां आदार दितलो. दर दिसाक आमकां दिल्ले उपाय आमी करूंक आनी आमी सगळे खालतीकायेन हें सुर्गीचें राज जोडूंक दर दिसाक वावरूंक आमकां कोतकोतीत कृपा आनी बोड मागून घेवया. गायन घेऊया C26 पेज नंबर 39. C26. मोशा बाबूने मोशान तुमचें बलिदान सूर पदवेदा देव बापाक मानता तसलें जा म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतलें बलिदान आपल्या मनाक आनी वैमीक आमच्या नाटके पुवी सुवेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्पर आमच्या बापा, आमी तुका भेटोवची देणी तुजे काकलुतीन तूंच आमच्या हातांत घालताय. तुजे पदवेन ती बदलताय, आमचे सोडवणेचो संस्कार करून आमकां दिताय. तर प्रसन्न जावन आमच्या हातांतली ही देणी तूं मानून घे. आमी मागता क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिनवासुया. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सूर पदवेदारान सासणाचे देवा, सूर काळयान सूर आमी तुका दिन वासूंक फावो. हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. तुज्या मोगाच्या पुता वरवीं मनशाकूड तुवें रचले, ताचेच वरवीं नव्यान आमकां तुज्या सारक्याची केली. ह्या खातीर सगळीं रोचनां अनुदान करता तुजी सेवा. प्रितुमे तुका वाकाणटा, तारावण मेलोली तुजी पोरसां स्वर्गार एका ताळ्यान तुका दिनवासता. तुज्या संतां भक्ताची सभा
देखून सगळ्या देवदूतां सांगाती संतोषान आमी निरंतरी तुजी स्तुती गायतां. पवित्र 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 तलपारांचो सर्वेस्पर तूं, स्वर्ग आनी संवसार भरला तुज्या वैभवान. उत्सर्गी तुका सय सय, सर्वेस्पराची नांवी येता ताका सय, उत्सर्गी तुका सय सय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची सो. तुज्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हूण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सुमे जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलीच कुशीन कोश्ट मरोन सुसूंक वयच्या आदीं ताणें उडो घेतलो, तुका दिन वाचून तो मोडलो, तो आपल्या शिसांक दिलो आनी मुळे, हो तुमी सोमेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समोर पुंजी. तेच परीन जेवण जातूच ताणें कास घेतली, तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या शिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी सोमेस घेयात आनी हातलें पियात. ही म्हज्या रोगताची कास, नव्या आनी सासणी कोराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसोणें मेरच्याक तुमचे पासत आनी सोमेस मनशां पासत तें वारोवतलें, हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोड परगोटुया. तुझ्या खुर्सा आनी पुनोची पोटपोणा, वोरफी तुवें आमकां सोडली सोम्या. संवसाराच्या सोडवणारा आमची सोडवण. बापा जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जिवनपणाचो आमी भक्तीपणे उगडास करता. हो जिविताचो उंडो आनी सरवणीची कास तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केलें देखून आमी तुका दिन वाचता. जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आम्हा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्परा आख्खे पृथ्वीचेर विस्तारलेचे पवित्र सभेचो उगडास कर आनी फ्रांसीस आमच्या बागेन बापा, फिलीप नेरे आमच्या गोवडी बापाक आनी सगळे याज्ञिकी वर्गा बरोबर तिका प्रिती मोगांत वाडय. पुनर्जिवनपणाचो बरवंसो धरून मेल्यान त्या आमच्या भावा भयणीची काकूट कर. तांकां आनी तुजे सगुतीन मेल्ल्या समेस्तांक तुजें परजरीत मुखामोड पडूंक फावो कर. आम्हा समेस्तांची इवेदी भोंवतणी एकठांय जाल्ल्यांची दया करून आमी मागता. आंकवार मारी देवाची माई सांगाती तिचो पोती बागेवन सुसे बागेवन दवरून दोता आनी सर काडी तुका मानवल्यान त्या सगल्या भक्तां बरोबर सासणाच्या सुखान आमकां वांटो दी. तांची सांगाता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगाता त्या जेजू ताय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सर पदवेदार बापा, सर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससनांक. आमेन. आमच्या सुरोंडाराची आज्ञा मनान धरून जेजून शिकयलेलें प्रार्थन दीर घेवन सगळीं बरोबर म्हणुया. आमच्या बापा सुर्गीच्या, तुजें नांव पवित्र जावं, तुजें राज आमकां येवं, जी कशी सद्या जाता तशी संवसारांत जावं. आमचो दिसपटो गिरास आमकां दी आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता, तशी आमची पातकां बगस आनी आमकां तांणी पडूं नाका, वायटांतली आमकां. सर्वेस्परा सर वायटांतले आमकां निवाद दया करून जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीच्या सुखाक आमच्या सुरोंडारा जेजू क्रिस्ताच्या येण्याक आमी बरोवशेन उतरेकता तर आमकां तुजी उदार काकलुतीन सर्व पातकांतली सुटोय आनी सर्व आकांतांतली वाटाय. सुम्या जेजू क्रिस्ता तुमच्या धरून थांगले तुमकां शांती दवरता. म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण जे पवित्र सभेच्या भावार्थाचे दिसका जी खुशे परमेन तिका शांती दी आनी तूंच तिका एकवटान सांबाळ. तुजे येतान राजपूत चलयताय सासणाच्या ससनांक. सुम्याची शांती सदांकाळ तुमचे सवे आसूं. माय मोगान एकामेकाक शांती दिवं.
देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमची काकूट कोर. देवाचे शिले तू संवसाराचे पाप काडटले आमकां शांती दी. ही देवाची शिडी संवसाराचें पाप करता ती. शिलेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सगळे आमी सुभागी. सुम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना, पूण तुज्या एकाच उतरान म्हाका भलायकी मेळटली. आत्मिक कुमयाव खातीर मागणे. मोगाळा जेजू, मोगाळा जेजू, तूं भोव पवित्र संस्कारान तूं भोव पवित्र संस्कारान हाजीर आसाय म्हूण हाजीर आसाय हांव म्हूण सोत मानता. हांव सोत मानता. सगळ्या वस्तूंन हांव सगळ्या वस्तूंन हांव तुजो मोग करता तुजो मोग करता. आनी हांव तुका म्हज्या आत्म्यान घेवंक म्हज्या आत्म्यांत घेवंक आशेता. हे घडयेक हे घडयेक तुका हांव संस्कारांत घेवंक शकना म्हणटच आत्मीक वाटेन तरी म्हज्या काळजान ये. तूं म्हज्या काळजान आसा म्हूण समजू. हांव तुका वेंगयता आनी आक्कोच तुका एकवडटा. तुजे कडसून केदींच वेगळो जावं म्हाका दिवं नाका. आमेन. तुझे फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. ओकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. तुझेच फाटल्यान येता जेजू आमच्या गोळ्या. ओकेन आमी मोरता जेजू आमच्या उड्या. जिविताच्या उक्त्या मार्गार जेजू आमचे प्रार्थुया. मोगाळ बापा, तुवें संस्कारलेलो क्रिस्त प्रसाद आमी आतांच घेतला. ताचे वरवीं आमकां तारण मेळूं आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमी ती रायन जिवूं. हें आमी मागतां क्रिस्ता आमच्या सुम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पो तुमचे सव्या आसूं तुमचे सव्या आसूं. आनी सोर पदवेदार दिवक बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालूंक. आमेन. वचून येयात क्रिस्ताचे शांतीन आनी मोगान तुमकां धाडटा. देवाचे व्हड उपकार. बाबा भयणीनो, आयच्या दिसाक आमची भयण आपलो जल्माचो दीस समोरमता. होच घेवन स्पेस कम्युनिकेशन केरीत भाशेन जायते आमच्यो वस्तू करता देखून काळजांतान रुजारी ह्या आमचे भयणीक आमी देव बरें करूं म्हणटा. उत्सवीक वर्साचे मागणे सगळीं बरोबर. सर्वेस्परा देवा, आमच्या मोगाळ बापा,
काळाकाळी तूं मनशाक आपयताय, आकारताय आनी पाठयताय. भाग्योंत फ्रांसीस सावेराच्या आपोवण्या आनी मिसांवां पासत आमी तुका दिनवास. पुताच्या कुसाचेर नदर तिरावन ताचें मन बदलप जालें. संवसारी मान सोडून मिस्योनारी उर्बेन शुभ वर्तमानाचो तो दिरादी पुरगुटणार जालो. ताचे रेलिकेचे दबाशीक दाखोवणेक तशेंच 2025 उत्सवीक वर्सा आमी तयार जातना पवित्र कुसाच्या बळान आमचो एकचार दिराय. तुज्या उतराच्या उजवाडान आनी परिशदेक मनान तुवें दिल्लें मिसांव सहभागिरीपणान फुडें व्हरूंक आमचीं पावलां उजवाडाय. अशें पवित्र आत्मेचे स्फुर्तीन संवसाराक बरोवंसो दितली शुभ वर्तमानाची उर्बेवंत परगटणारा आमकां कोर. आमेन. गायन घेऊया F23 पेज नंबर 96. F23. Wocuja, Krista Shanti,